म्हादयच्या इश्यूचेर पुरावे पळयल्यार आमची बाजू भक्कम, सरकार गंभीर म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत. बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, एजी पॅनल घेता रिव्ह्यू. फाल्यां टीम चल्ली दिल्ली. अस्तंत घाटाचे जमनीची धूप गोंयच्या वाठारांत 80% प्रमाण. मुंबय IITचो रिपोर्ट. पर्यावरण एक्टिविस्ट केरकार म्हणटा हुस्क्याची गजाल, पर्यावरणीय प्रकल्प अशाश्वत. लोकसभेक रावपाचो विचार ना, वेल्यान विचारल्यार लोकांक विचारूनच निर्णय. निलेश काब्राल हेड ऑन. मंत्री पदावेल्यान देंवोवपा फाटल्यान खंय कारस्थान, जॉब स्कॅम, वाऱ्यावेल्यो गजाली. पोन्ने गोंया फेस्त नव्याना वेळार सुरक्षेचेर पुलिसांची नजर. मुख्यमंत्री म्हणटा कसलेंच अपकीर्त नाका म्हणून सादूर. फेस्त नव्याना इफीच्या फाटभुंयेर गोंयांत पुलीस अलर्ट. दाबोळे बांयच्या उदकाक पेट्रोलाचो वास, थळाव्यांक पेट्रोल लिकेजीचो दुबाव. कलेक्टर, फायर ब्रिगेड संबंधीत प्राधिकरणांनी इन्स्पेक्शन करून बांय केली सील. थंयच्या घरांक उजो पेटोवंक बंदी. सांखळे एके शाळेंतल्या भुरग्याक बडयलो. शाळेच्या टिचरीचेर दिवचल पुलिसेंत केस. भुरग्याक थापटांनी सँडलान मारलो. वणटीर तकली आदळ्ळी म्हूण कागाळ. टिचर हेडमास्तर म्हणटा मागीर उलयता. मोदी सरकाराच्या काळात फिल्मांनी गुंतवणूक वाढली. हॉलिवूड फिल्म मेकर मायकल डग्लसान केली इफीची तोखणाय. घरकान्न कॅथरीन बॉलिवूडाची फॅन, काम करपाची इत्सा.